येवकार हांव जवाहर बर्वे सर्वेक आयच्यो हेडलायन्स। उक्ती तळी बायो आनी उक्त्यो खणी घेवपाक लागल्यात मनशांचे बळी। भुरग्यांची सेफ्टी खातीर करचो पडटलो वेगळो कायदो। दोग माणकुल्या भुरग्यांच्या मरणाचे फाटभुंयेर मंत्री गोविंद गावडेचे सांगणे। गोमेकोचे फाटले वटेन मिनी सोनसडो, थळाव्यांची भलायकी धोक्यांत। भलायकी खात्याक खबर आसा हाय? थळाव्या आमदाराचो प्रस्न। परत तापले डिझेल पेट्रोल, 12 दिसांतली 10वी दरवाड, 80 पैशांनी जाले म्हारग। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। कोयराच्यो घाणी आता बांबोळ्यो पावल्यात, थेट गोमेकोच्या आवारांत। गोमेकोचे फाटले वटेन कोयराच्या पोतयांच्यो राशीच्यो राशी उडयल्यात। हांगाय प्रति सोन सडो जावपाक लागला काय कितें अशें म्हटल्यार अतिताय जावची ना। जीएमसीच्या वाठारांतल्या ह्या कोयराक लागून हॉस्पिटलांतले दुयेंती आनी वाठारांतल्या लोकांची भलायकी धोक्यात येयल्या। आणि आमी तो स्टोर थोडो केलो, आतां थोडो भायरसून आयलो। ही आतां मशिनरी आसा ती म्हणटा एकूच मशिनरी। सो तुमी पयला कोवीड टायम येयलो, तुमकां रस्तो माहीत जालें कोविडाक जाल्लो, तर तुमी रिक्वेस्ट केल्ली की आनी एक मशिनरी आसा। तें सांगता विदीन द रेडियस ऑफ 70 किलोमीटर दुसरी मशिनरी इन्सिनरेटर घालूंक शकना। दिस इज with the guidelines of Goa State Pollution Control Board as well as the Central Pollution Control Board. आणि दुसरो इन्सिनरेटर घालूंक शकना। तो खातो सुद्दां काणकोणाच्या भायर पोटाक पडटलो आसलो तर आमी काडपाक गेले। म्हाका दिसना त्याच्यानूय मे बी भायर पडत आसलो। सो गोवा गव्हर्मेंटान अशें डिसायड केलें की कॉमन फॅसिलिटी आसची फॉर द डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट एंड वीच इज नाव फंक्शनिंग एट कुंडई। सो आमी आतां कितें करता, फ्रॉम लास्ट मंथ ऑनवर्ड बायोटिकाक सकलें दिता कॅटेगरी वायज, रेड येलो, आनी सेग्रिगेशन आमचें आतां परफेक्ट जावपाक लागला। एक पिशवी हांगासर उरना आनी सगल्यो पिशव्यो आतां 2:30 गाडी येतली घेवन वतले। आतां बायोटिका कडेन आमी परत डील केल्ले आसा। जो लिगसी हिस्टोरीक वेस्ट फाटलो आसा हो काडपाक स्टार्ट केलो, दीस इज द बायोटिक व्हेहिकल। आनी आमी सांगलां बाय मनसून म्हटल्यार हो सगळो सोंपोवपाक जाय। ह्या वर्सा फायनल आमचें जाल्लें आसा, आमचें मिनीट जाल्लें आसा विथ द गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन, CCP ऑफिशियल्स आनी आमचे PhD कडेन कंटिन्यू आसा। आनी हे फ्लोप आतां चालू जाता ना बाय मनसून म्हणटा तो आतां मनसून केन्नाय लागून बरोबर आसा। तुमकां काय खबर आसा बेजिकली आतां हो वेस्ट आसा पळय तो सगळो ती पिशवी ओके। फाल्यां पावस पडटा आमी हाली फाल्यां पावस पडलो, पावस पडलो सगळो आमच्या हितून बरोबर मान्य करता सर तेका बट तुमकां आतां मेन म्हटल्यार डिना कडेन उलयल्लो तेणें सांगलें की विथीन अ वीक्स टायम तो आख्खो हें काडटलो म्हणून। सर काडपाक गाडी स्टार्ट जाली आतां केन्ना सोंपतलो तो हांव तुमकां हांगा रावन सांगूंक शकना। बट वी हॅव स्टार्टेड। हांगासर आशिल्लो ह्या एंडा वयल्यान स्टार्ट केलें पळय, आतां थंय पावले आमी काडीत ना बेजिकली आतां थोडो टायम तरी पळयला ना तुमी सगळ्यांनी पळयला कितें जालां तें। आय एग्री सर, हांव ना म्हणत ना। हें खरें म्हणल्यार इतलो तें बुडोंक जायना। आतां कितें येता तो हें जाता कोवीड जाल्यार कोवीड ब्रेक जाल्यार कितलो टायम जालो। हांव आतां तुमकां कितें सांगता सर, सगळे लिगली हे म्हज्या घरा कडले न्ही। वी आर ट्रायींग अवर बेस्ट। आमी कंटिन्यू फिल्डारूय काम करता, ऑफिसानूय काम करता। हांव ना म्हणना, केन्नाय पळया सर आमचे भुरगे हांगासर आसता। तुमी एक थोडो सर्टेन पिरियड तरी सांगा, रिविजीट करा, तुमकां दिसतलो स्टेटस कितें जाला तो। आनी हांव फुडें सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान जीएमसीक अचकीत भेट दिल्या उपरांत ह्या प्रस्नाचेर उजवाड पडलो। हॉस्पिटलाचे फाटले वाटेन मिनी सोनसडो जाल्ल्याचे थळावो आमदार बोरकाराक दिसून आयले। कॅम्पसात हजर आशिल्ल्या अधिकाऱ्यांनी सांगले बायोटेक हे कंपनीक कोयर नितळ करपाचे कंत्राट दिल्ले, पूण राज्यांत एकच इन्सिनेटर आशिल्ल्यान हे काम कासवाचे गतीन जाता। कोयराचे उदक पावसात गावात पावतले, ताका लागून लोकांची जीण धोक्यात येतली। पावसा आदी कोयर काडचो बोरकारान मागला। परतून एका सप्तका उपरांत हे सुवातेची पळोवणी करतलो अशेंय ताणें सांगले। आनी हांवें जे स्टाफ आसा तांकां सांगलेलें आसा की जाता तितल्या बेगीन हो जो डंप आसा तो डिस्पोज करचो घेवन मीन्स ते बायोटेक म्हणून तेच्यान नेमल्या खंय बायोटेक कंपनी ती घेवन येता। सो जाता तितल्या बेगीन बिकॉज आतां रोखडोच मनसून चालू जातलो, पावस पडटलो, पावसान खुबशे प्रॉब्लेम जातले। फाल्यां कितें जाता हांगातलो जो वेस्ट आसा तो उदकान सकयल वयतलो, सकयल आख्खी विलेज आसा, बांबोलीम विलेज आसा, ओल्ड बांबोलीम। सो ते विलेजीन वयतलो आनी खुबशे लोकांकूय हेजार्डियस प्रॉब्लेम जावंक शकता। जावं हे डंप समज चड जाले जाल्यार फाल्यां खुबश्यो हेल्थ हेजार्डियस प्रॉब्लेम जावंक शकता। सो ऑलरेडी सांगलेलें आसा फुडल्या विकान म्हाजी परत विजीट आसतली, तांकांय सांगलेलें आसा की फुडल्या विकान परत विजीट आसतली। जाता तितलो जो
वेस्ट डंप केल्लो आसा तो ऑरन बायोटेकान हें घेवचो म्हणून ऑलरेडी कंपनी बायोटेक म्हणून ऑलरेडी नेमलेली आसा. गोवा 365 खातीर बांबोळेच्यान विन्सन रोजारियो. पेट्रोल आणि डिझेलाच्या दरांत लिटरा फाटल्यान 80 पैशांची वाड जाली. त्या उपरांत शेनवारा इंधन परतून म्हारग जालें. नोव्हेंबरा सावन 4 म्हयने दरांत कसलोच बदल जावंक ना. 12 दिसांतली ही 10वी दरवाड. ही एकूण भाववाड सुमार 7.20 पौंड प्रति लिटरा मेरेन पावता. मात पेट्रोल आणि डिझेलचे लिटरा फाटलें मोल थळ्या करा प्रमाण राज्या प्रमाण बदलता. दिल्लीत आता पेट्रोलाचे मोल लिटरा फाटल्यान 102.61 पौंड आणि डिझेल 93.87 पौंड प्रति लिटर दरान विकतले. देशाची आर्थीक राजधानी आशिल्ले मुंबईत पेट्रोल आणि डिझेल ह्या दोनांचे मोल 85 पैशांनी वाडला. पेट्रोल प्रति लिटर 117.57 पौंड जाल्यार डिझेल 101.79 पौंड प्रति लिटर दरान विकतले. गोंयांत पेट्रोलाचे मोल 130.65 जाल्यार डिझेलाचे मोल 94.53 इतले जाला. मात दरवाडीचो संबंध युक्रेन झुजा कडेन आसा हाचेर सरकार भर दिता. पूण 5 राज्यांच्यो विधानसभा वेंचणुको सोंपले उपरांत ही दरवाड कशें कितें जाली असो प्रश्न विचारत विरोधकांनी पेट्रोल डिझेलच्या वाडत्या दरावयल्यान सरकाराचेर फारपेट चलयल्यात. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. कोविडान देशभर 2 वर्सां खवदळ घातलो. त्या उपरांत कांय राज्यांनी दिसपट्ट्यो केसी कमी जाल्यो. देखून कोरोनाचे निर्बंध काडून उडोवपाक सुरवात जाल्या. महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल सारकिल्ल्या कांय राज्यांनी मास्कां घालपाचे आदेशे काडून उडयल्यात. जाल्यार दिल्ली भौशीक सुवातांनी मास्क घालिनात तांकां दंड दिवपाचो बंद केला. गोंयांत कोरोनाचे 14 नवे दुयेंती सापडल्यात. कोरोनाक लागून मरण येयल्ल्याची मात बातमी ना. भारतात फाटल्या 24 वरांत नव्या कोविड 1260 दुयेंतींची नोंद जाल्या. कोरोनाक लागून 83 जाणांक मरण येयलां. भारतात 98.67% दुयेंती बरे जाल्यात. जाल्यार दिसपट्ट पॉझिटिव्हिटी रेट 0.24% आणि सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.23 जाला. जाल्यार भारतान 18.49 कोटी डोसांचो पावणो हुपला. 12 ते 14 वर्सांच्यांक आतां मेरेन लसीचे सुमार 2 कोटी डोस दिल्यात. ह्या वयोगटाचें लसीकरण मार्चांत सुरू जालें. ऑक्सिजन प्लांटाच्या उणावा खातीर कोविड-19 वेळार त्रास जाल्ल्या केरळांतल्या कासरगोडांतलो ऑक्सिजन प्लांट आतां जिल्ल्याचो गरजो भागयता. कोविड-19च्या दुसऱ्या ल्हारात निमतान केरळाच्या कासरगोड जिल्ल्यांत ऑक्सिजनाच्या उणावाक लागून त्रास जालो. ऑक्सिजन कमी आशिल्ल्यान दुयेंतीक हॉस्पिटलांतल्यान भायर वचचें पडटालें आनी उपरांत कर्नाटकांत कन्नूर वा मंगळूराचेर मोठ्या प्रमाणांत निबून रावचें पडटालें. 19 जानेवारीक युकेत पयलो एक्सी स्ट्रेन दिसून आयलो आनी तेन्नाच्यान 600 परस चड एक्सी प्रकरणाची पुष्टी जाली. एक्सी ह्या नांवान वळख आशिल्ल्या नव्या कोरोना व्हायरसाचें नवें उत्परिवर्तन ओमिक्रॉनाच्या BA.2 उपप्रकार परस 10% चड संक्रमणी आशिल्ल्याचें दिसून येता, जें संवसारीक भलायकी संघटनेच्या म्हणणे प्रमाण आतां मेरेनचो सगळ्यात संसर्गजन्य प्रकार. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मायमोळे तळ्याक आदली गिरेस्तकाय मेळोवन दियात. वास्कोच्या थळाव्यांनी मागला. एका तेंपार ह्या वाठारांत शेतां आनी जैव विविधतायेची गिरेस्तकाय अणभवपाक मेळटाली. ती आतां ना जायत चल्ल्या. ह्या तळ्यांत कोयर उडोवपाक लागल्यात. तळें बुरशें जालां. उदक चाखता तो तळें राखता अशी म्हण आसा. पूण हांगा तें सगळ्यांकच चाखपाक जाय पूण राखपाक मात नाका अशी अवतिकाय जाल्या. वास्कोची सगळ्यात व्हडली लेक म्हटल्यार ही माळमोळ्याची लेक आनी माळमोळ लेक जी आहा ही टोटल एनवायरमेंटा खातीर खूब फेमस जातली. हांगा बर्ड्स येता, फीश वॉटर बॉडीज आहात. पूण हालींच्या वर्सांनी पळोवंक शकता की हांगा ह्या वॉटर बॉडीजान मड फिलिंग चालू जाल्लें आसा. लोकांनी हांगा डंपिंग करपाक चालू आसा. कॉन्क्रीट डेब्रीज हे उडोवप चालू आसा आनी आतां तर रेल्वे ऑथॉरिटीन अक्षरशः हांगा डेब्रीज हाडून उडयला आनी मड फिलिंग केला. त्याच्या खातीर हे वॉटर बॉडीजाक खूबच धोकादायक जाल्लो आसा. दुसरें म्हणटा ती ही वॉटर बॉडीज आहात आनी हितून जे नॅचरल पावसाचें उदक येता एज वेल एज सिवरेज जे आतां लोक सोडपाक लागले आहा आनी ते जर खंय तरी एक्झीट जावपाक जाय, उदीक जर भायर दर्यान वयपाक जाय, हेच्या खातीर पोर्चुगीज टायमाचे एक कलवट आसले आनी कलवटा पोनसून ते एक्झीट जाताले. पूण आतां सद्या ते कलवट खंय तरी बंद जावपाक पावल्ले आसा कित्याक की जे वर्सान वर्स तेचे दार जे आहा ते बारीक जावपाक लागले आसा. आनी आतां रेल्वे ऑथॉरिटी जेन्ना एक्सटेंड करता, डबलिंग ऑफ ट्रॅक करता,
तेन्ना ते खंय तरी दार आतां बारीक जाल्लें आसा आनी ते आतां काम चालू आसा. कोमिदाद जे ऑथॉरिटीज आहात कोमिदाद ऑलरेडी कंप्लेंट फायल केल्ली आसा आनी तेंच्यांनी ते ऑथॉरिटी कडेन मागला की ते बेगीनच्या बेगीन ते दार आहा ते खंय तरी वाडोवपाचे, जे एक्झीट जे उदकाचे वॉटर उदीक वयपाचें ते वाडोवपाचें. त्या भायर जी डेब्रीज जे कितें लेकीन उडयल्ले आसा ते काडपाचे, जेणे करून जे वॉटर बॉडीज आहात ते हांगासल्यो तश्यो उरच्यो हेच्या खातीर मागला. अशेंच कोमिदाद ऑथॉरिटीज सांगतात की हायवेचे लँड आसले हांगा जे वॉटर बॉडीज आहात हांगा पयलीं फार्मींग करताले, हांगा भुरगे खेळटाले, इन वेरियस सिजन्स हांगा वेरियस एक्टिविटीज जाताल्यो. पूण डे बाय डे जे वॉटर बॉडीज आनी उदीक जे भायर वयताले ती दारां खंय तरी बंद जायत येयल्या, तेच्या खातीर हांगा उदीक भरता आनी पावसांत हे फ्लडींगूय जावं शकता, फूल वास्को फ्लडींग जावपाचे चान्सीस आहा अशें तेंचें म्हणणें आहा. Two things has happened. One is the culvert has been blocked by the railways by putting their concrete and embankment and foundation, which is affected the free flow of water in and out of this Mongol lake, which has affected this entire lake, Mongol lake, as well as paddy fields and Putapat everywhere. So it affected the cultivation. This is one part. It affected the environment. This is the second part. Now to add insult to that everything, instead of doing and opening up the culvert, today what we see is that entire lake of Maimode lake. See this border. Everything is now, there is a dumping of the slate, debris, everything. They have encroached into the lake somewhere by 10 meters, somewhere by 15 meters. This once upon a time was just a walkable path for people to go to their respective properties. Today they have dumped it and made it into a road. So we want that this illegal encroachment into the lake, it is a criminal act on the part of the people concerned. We want that to be stopped. We want the authorities to remove the debris, to remove the slit which is there in the lake, restore it back to the position, and equally we want the authorities, the railway authorities and the concerned authorities to open up the culvert there so that the water bodies are taken care of and we are safe from the flood or ecological disaster that is going to be definitely there. People staying in this area are suffering from dengue, from malaria, and we want the authority concerned to stop the menace, to restore the lake back to the position, to open up the irrigation system which was there earlier, to open it up and restore it back. This is what we want, and we want the authorities to take immediate action against those people who are responsible for dumping this debris and the slate in this lake. This has to be stopped immediately. This is what we expect the authorities to take action. वो जो माउथ बंद केला जवळ एका 20 वर्सां जाले बंद केल्ले आसा आनी हायट ती आसा ती 1 फूट वाडयल्या. तेका लागून हे पाणी हांगा उरता. जे पाणी हांगा उरता तेच मागीर स्टॅग्नंट जाता आनी तेका मागीर वास मारता. तुमी पयला आसलो वास कितलो मारता तो. ऑन टॉप ऑफ दॅट सेवरेज सोडलेली आसा. लोकांनी सेवरेज सोडल्या. इवन PWDची ती पायपलायन ओपन जाता आनी तीय सेवरेज हांगा येता. आमी खूब फावटी कंप्लेनी केल्ली आसा. हे बेजिकली कोणाक हार्मफूल, हे आमकां हार्मफूल. लोकांक ते कळना. आनी जेन्ना ते पाणी हांगा वचना 1 फूट उरता एक्युमुलेट जावन पावसान आनी भरता मागीर आनी तेका लागून फ्लडिंगाचे चान्सीस वाडटात आनी आमी पळयता वर्सान वर्स पळयता रस्त्याचेर ऑलमोस्ट पाणी तेकलेलें आसता. हे इम्पॅक्ट हेजो आनी हो जर फ्लो वचना न्हू सारको जाल्यार आमकां फाल्यां बुड्डेचो वी आर कॉलिंग फॉर इट. वास्कोच्यान हिरू माले गोवा 365 खातीर. भुरग्यांची सेफ्टी खातीर खास कायदे करपाची गरज मंत्री गोविंद गावडेन उक्तायली. उक्त्यो तळयो, बांयो, मायनिंग पीट, चिऱ्या खणींक राखणे वण्टी आसनात. उदकान त्यो भरलेल्यो असतात, पूण रेलिंग नसलेल्यान मनीस वा जनावरांचे बळी घेतात. ह्या विशया संदर्भात मुख्यमंत्र्याक चीट बरोवन गंभीरताय सांगल्या अशें गोविंद गावडेन सांगलें. 31 मार्चाक केरी वाठारांत उदकाचे एके भरलेले टाकयेत दोग सान भुरग्यांक बुडून मरण आयले. ते फाटभुंयेर गोविंद गावडे मिडिया कडेन उलयतालो. गोंयच्या भोवतेक वाठारांनी, कुळागरांनी वा हेर सुवातांनी बांयो, तळी, खणी उदकान भरिल्ल्यो असतात. तांकां राखणे वण्टी नाशिल्ल्यान मनीसबळी वा गोरवां वासरांचे जीव वतात. जायते खेपे भाटकार हरकत ना दाखले दिनात. ते खातीर विशेष कायदे करपाची गरज ताणें उक्तायली. आयकात ताका. 31 मार्च 2022 ह्या दिसा करमळ्यान केरी वाठारांत 2 माणकुले भुरग्यांची एका उशाणान पडून तांकां मरण आयिल्लें आसा. आणि अशाच ह्या पार्श्वभूमीचेर जी काही गोष्ट घडली ती सामकी काळजाक पीळ घालपी सारकी आशिल्ली. अशें गोंयान भितर हो कुळागरी भाग
शताबाटांनी वसलेलो भाग. पूण बरेचशे ठिकाणी अशो काही गोष्टी जातात की चडश्यो अशे तरेची तळयो जी आसात किंवा बांयो जी आसात किंवा आमचे मायनिंग पिट्स जे आसात किंवा मोठी तळी जी आसात त्या तळ्याच्या कठडे जे आसात तांकां रेलिंग नासना आनी म्हणूनच अशे तरेचे इन्सिडंट आज सातत्यान आमी पळयत आसात. बरेचशे भाटकार अशे तरेचे तळयो बांदपा खातीर NOC दिनात. कारणां कितें आसात तातूंत कडल्यान कितें दडिल्लें आसात हें म्हाका खबर ना. पूण अशे काही गोष्टी जे आसात अशे सगळे लँडलॉर्ड्स जे आसात अजुनूय टेनंटेड ज्यो प्रॉपर्टी आसात आनी अशे तरेचे ज्यो तळी बांदपाक जाय ताची पुनर्जीवीत आमकां करपाक जाय. पूण हें सगळें करता आसतनाच भाटकारांनी ह्या सगळ्या लोकांक NOC दिवप किंवा गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक म्हजें आज एक नमळायेचें मागणें आसा की आमकां कायद्यां भितर बदल करून हाडपाक जाय. गोंयांत साबार सुवातांनी भौशीक सुवातांचेर बांयो, तळी, चिऱ्याखणी, राखणे वणटी विणे वा रेलिंगा विणे पळोवपाक मेळटात. त्यो उदकान भरलेल्यो आसतात. राखणे वणत नाशिल्ल्यान जनावरां वा भुरग्यांचो ह्या खणी वा तळी जीव घेतात. अशांचो नियाळ गरजेचो हाचेरय ताणें भर दिलो. सरकारान ज्यो कायदे जे केल्ले आसा ते कायद्यान बदल घडून WRDची NOC जेन्ना आमी इश्यू करता आसतना कंपल्सरी ताका रेगिलीम घालप हे क्लॉज आज घालप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. चवथी गोष्ट अशी आसात की बरेचशे शेतकार जे आसात कष्टकरी समाज जे आसात जी पिट्स जी आसात त्या पिट्सां कडेन आड नदरेन आमी पळयतात. सार्वजनीक फाटभुंयेचेरूच बरेचशे अशे तरेचे पिट्स आसात आनी पावसान सुद्दां आमी बरेचशे अशी उदाहरणां आमी पळयलेले आसात. ह्या सगळ्यांचो नियाळ आज जावप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. भर रस्त्यार बसीक उजो लागून बस काबार जावपाची घडणूक काल घडली. बाणस्तारी पुलाचेर धांवते बसीक उज्यान रेवोडो घातलो. ही बस केरळच्यान येयल्ली. ही वॉल्वो बस केरळची 39 विद्यार्थ्यांक घेवन गोंया आयिल्ली. सुमार 6 वरांचेर हे धांवत्या पर्यटक बसीन उज्याचो पेट घेतलो. बसीक उजो पेट्टा तो पळोवन ड्रायव्हरान बस कुशीक उबी करून बसींतल्या सगळ्या प्रवाशांक सकयल देंवयले. हे घडणुकेंतल्यान कोणाक दुखापत जाल्ल्याची बातमी ना. घडणुकेची खबर मेळटाच उजो पालोवपी दळान धांव घेत उजो नियंत्रणात हाडलो. आयकात उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्याक. काल आमकां एक 3:30 सुमार कॉल एक येयल्ले बाणस्तारी ब्रिजा कडेन बसीक उजो लागलो म्हणून. इमिजिएटली आमी ओल्ड गोवा फायर स्टेशना वयल्यान ड्युटी क्रू आनी गाडी घेवन आमी त्या स्पॉटार गेले. स्पॉटार वयल्यान आमी थंय पळयले एक लक्झरी बस केरला रजिस्टर्ड गाडयेक कितें उजो भेटलेलो. इमिजिएटली आमी आमचे स्पेशलायज इक्विपमेंट घेवन फायर फायटींग स्टार्ट केले. फायर फायटींग स्टार्ट करतना आमी अशें दिसून येयलें उजो आनी हो वाडूं शकता म्हणून. इमिजिएटली आमी कुंडेम केरे फायर स्टेशन ह्या स्टेशना वयल्यान आनी गाडी आपयली आनी ह्या 2 गाडी आमी वापरून हो जो फूल उजो आहा तो वॉल्वो बस तितून पालयलो. ड्रायव्हरान आमकां अशें सांगलें की ह्या बशीन जे स्टुडंट्स आसलेले आनी उजो लागताच ड्रायव्हरान सगळ्या स्टुडंटाक सेफली भायर ते काडले म्हणून. इंजरीज आनी कॅज्युलिटी कांय ना म्हणून आमकां ड्रायव्हरान अशें सांगलें. गोवा 365 खातीर बाणस्तारीच्यान कृष्णा नायक. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत गुढी पाडव्याच्यो कार्यावळी वाडपाक लागल्यात जाल्यार कांय कडेन वेगळें स्वरूप येयलां. गुढी पाडव्याचो मुहूर्त साधून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान नार्वेच्या सप्तकोटेश्वराक अभिषेक केलो जाल्यार नरेंद्र महाराज संप्रदाय भक्त सेवा मंडळान पालखी भोंवडायली जिका मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान खान मारलो. नार्वेच्या सप्तकोटेश्वर मंदिराक इतिहास आसा. दिवाळी जुंव्यावयल्यान उद्ध्वस्त केल्या उपरांत 1668 शिवाजी महाराजान नार्वे सप्तकोटेश्वराची पुनर्स्थापना केल्ली. नार्वेच्या ह्या सप्तकोटेश्वर मंदिरात गुढी पाडव्या दिसा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान श्रीदेव सप्तकोटेश्वराक दुधाचो अभिषेक केलो. जाल्यार पाडव्याचोच मुहूर्त साधत नरेंद्र महाराज संप्रदाय भक्त सेवा मंडळान गोंयच्या विविध वाठारांनी भक्ती यात्रा काडल्यो. शेनवारा जुना वाडा मांद्रेच्या औदुंबर पंचायतीन दत्तात्रय मठ मंदिर प्रतिष्ठाना कडल्यान यात्रा सुरू जाली. ती पेडणेच्या भगवती सप्तेश्वर मंदिरा मेरेन पावली. यात्रे वेळार थळावो आमदार जीत आरोलकारानय हजेरी लायली आनी पालखेक खांदोय मारलो. शिवाय
ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम हर हर भोले नमः शिवाय सासूबाईला लागायला बांधले आणि हे देखावे मुरगांवच्या संभाजीनगरातले गुडी उबारल्या उपरांत पाडव्या निमतान भजन आणि दिंडी काढून चैतन्य निर्माण केल्ले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंयांत 5 आणि 6 एप्रिलाक कांय किरकोळ वाठारांनी गडगड घालत पावस पडो येता. गोंयचें चडीत तापमान 34 जाल्यार उणें तापमान 26 डिग्री सेल्सियसा मेरेन उरो येता. हरियाणा, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशा सयत फुडल्या 5 दिसां खातीर पुराय भारतांतली 10 राज्यां आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी गरमी वाडटली अशी शिटकावणी दिल्या. मात गोंयांत फुडल्या 4-5 दिसांनी चडी तापमानात वाड अपेक्षित ना. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. गोंय कर्नाटक राज्याच्या दर्यादेगे वाठारात डिप्रेशन. 5 आणि 6 तारखेक कांय कडेन पावस. चडीत आणि उणें तापमान 34 आणि 26 डिग्री सेल्सियस. 5 दिसां खातीर 10 राज्यांनी गरमी वाडटली. गोंयांत गरमी ना. कांय कडेन दव आणि धुके. नुस्तेमारी करप्या खातीर विशेष सुचोवणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.